side, along with the minister, we are supporting candidate Vaishali. So we are full sync with her, and now we are campaigning for her. हांव सेकंड टायम इलेक्शनाक रावल्लें आसा तेन्ना हांव सगळ्या सुकूरच्या कॉन्स्टिट्युएंसी लोकां कडेन मागता की म्हाका म्हाजें सिंबॉल जावन आसा एरोप्लेनाचेर शिक्को मारून म्हाका तुमी सगळ्यांनी निवडून हाडचें. देव बरें करूं. बोला सेकंड टायम आमी ताका सेकंड टायम हाडपाक सोदता. आमी सगळे एक आहा आनी आमी ओल्ड मेंबर पळय आहा इतल्या वर्सांचे ते सगळे ताचे बरोबर आहात. नवो एकले सगळे पोन्ने आहात आनी बरे एक्सपिरियन्साचे मनीस आहात. देखून आमी ताका भोव मतांनी निवडून हाडटले. वैशाली भाई आमचे कॅन्डिडेट सेकंड टायम बोल्लेलें आसा. आमचो फूल सपोर्ट ताका आसा, फूल पंचायतीचो. तसोच आमी सिनियर मनीस सारके 30 वर्सां जिखलेले तसले मनीस वैशाली सपोर्ट करता आनी ते 100% जिखून येतले. तेच्या फाटल्यान 2 कामी आहात. We wish you all the best to begin with. Your victory is sure in सालिगांव. आमी फूल सालिगांव तुजे बरोबर आसा. तुवें कांयच भिवपाची गरज ना. तुवें 5 वर्सांचें काम केलें, आमकां दाखयलें 5 वर्सां काम करून तुवें. You are fully will be elected on the basis of your work you have done in last 5 years. So आमचो सालिगांवच्या लोकांचो फूल सपोर्ट आहा. पंचायत इज विथ यू. होल हार्टेडली पीपल आर फॉलोईंग यू. ओन्ली तूं मातशें लेट जालें म्हणजे कांय परवा ना. पीपल आर वेटिंग. दारार रावल्या तूं केन्ना येतलें तांकां मेळोंक. सो प्लीज मीट एवरीबडी इन सालिगांव. शी वील बी कमिंग टू मीट एवरीबडी इन सालिगांव. आमचे वैशाली सतार्डेकर आतां इलेक्शनाक ह्या बसता ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचें म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता. पंचायत कॅन्टीन पयलो पिलीज पंचायत मेंबर वॉर्ड नंबर 9. आमी सगळे एकवटान भायर सरल्यात. आमचे बाय वैशाली सतडकर हे आमच्या इलेक्शनाक जिल्हा परिशदेक वतलो म्हणून. बरोय ते खूब वोटींग आनी लिडींग येयल्लें ताका फूल सपोर्ट आहा. तसोच म्हणून तेणें कामां केल्यात आनी खूब लोकांचो ताका सपोर्ट आहा. आनी आमी सगळे घराघरांनी भोंवतले आनी जाता तितको प्रयत्न करता ताका पोरूच्या सुबेज मतांनी बहुत निवडून हाडपाक. ZP इलेक्शन्स आणि सुकूर कॅन्डिडेट वैशाली बाय आमच्या बरोबर आसा. आणि वी हॅव कम्प्लिटेड सुकूर कंप्लीट जाल्लें आसा. गिरी वी हॅव कम्प्लिटेड द एंटायर गिरी विलेज. पर्रा थोडे पोर्शन्स आमचे थोडे वाडे उरलेले आसा. सालिगांव वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. आता एक जनरल लोकांचे अशें आसलें की सालिगांव अजून कित्याक पावना काय म्हणून. सो वी वेटिंग फॉर द सालिगांव हॅज ऑलवेज बीन वी हॅव स्टार्टेड सालिगांव लेट. आणि लास्ट जो इम्पॅक्ट आसता तो सालिगांवचेर येता. ताका लागून ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आर विथ अस. द सरपंच, द डेप्युटी सरपंच, जितले मेंबर्स आमचे बरोबर आसले सगळे मेंबर्स आसा. तुमी विश्वास दवरा की द एंटायर पॅनल वील बी बॅकिंग आज वैशालीज विक्ट्री इन दीस ZP इलेक्शन्स. वैशाली सेकंड टायम जिखून येतले. इतले आमी वैशालीक इतल्या लोकांनी काम केलें आसा. आमी काम केलें आसा. मायसेल्फ रोहन इज स्ट्रॉंगली बॅकिंग हर अप. गिरी आमी तर थंयसर जे ऑपोजिशन आसा हे ऑपोजिशन सगळे आमच्या बरोबर मेळिल्ले आसा एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 वॉर्ड मेंबर्स हू आर स्टील विथ द BJP हू आर ऑन द कमिटीज ऑफ द BJP. अदरवायज ज्यांच्यांनी फाटी अगेन्स्ट काम केलें जावं काँग्रेसीक काम केलें जावं आनी कोणाक काम केलें ऑल दीस वी हॅव ग्रुप टुगेदर. यू मस्ट हॅव सीन इन गिरी की सगळे बरोबर येयल्ले आसा. सुकूर जशें जयश्याम बाबान म्हणलां की कॉन्स्टिट्युट्स ऑफ 4 विलेज पंचायत आनी सालिगांवचो एक मेन म्हत्व आसता आमच्या इलेक्शनाक. फाटल्या इलेक्शनाक बाब हांगाचो आमदार मिनिस्टर आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो. पूण सगळे लुकास, एकनाथ, दया ही सगळी टीम जी एक जाली तांणी करून दाखयलें विच वॉज इम्पॉसिबल. दॅट टायम वी गॉट अ लीड इन सालिगांव, अ लीड ऑफ 86 votes when वैशाली वॉज कॉन्टेस्टिंग. लास्ट 5 वर्सां वैशालीन सिन्सियरली काम केलां आणि शी हॅज बीन वर्किंग टुगेदर विथ ऑल द पीपल वेदर इट्स द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी ऑर कम्युनिटीज टुगेदर टू एन्श्युअर की ऑलरावंड डेव्हलपमेंटाक आपलो हातभार आसचो म्हणून. आणि ताज्या खातीर लास्ट 2-2.5 वर्सांक जयेशाक आणि म्हाका परवरी आणि ताका सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितलो शी हॅज बीन एबल टू थ्रू ZP फंड्स एबल टू सपोर्ट. आज जशें एकनाथान जयेशान मांडलें विमन एम्पावरमेंट बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट कित्याक जनरल कॅटेगरी असून शी इज रिकॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन्स. आज ह्या मतदारसंघान बाकीचे कॅन्डिडेट्स पळयतकर ईच वन इज वॉन्टेड टू यूज इट एज अ टेस्टिंग ग्राउंड. वी ऑल लुकास, एकनाथ, दया सगळे जाण अलॉंग विथ जयेश हॅव स्ट्रॉंगली सपोर्टेड.